भाजपाच्या मालगडे पुढारी रविशंकर प्रसाद आणि आयएस पक्षाच्या दिल्ली मुख्यालयात पत्रकार परिषद आखून काँग्रेस मुख्यालयात स्वातंत्र्य दिनानिमित्तान आयोजित कार्यावळीत जाल्ल्या वंदे मातरम गीताच्या अपमानाविषयी प्रतिक्रिया दिली. जो पक्ष आणि ज्या पक्षाचे फुडारी राष्ट्रीय गीताचो सन्मान करपाक शकना तांणी परत परत देशाच्या सुटके चळवळीची जबाबदारी आपल्या माथ्यार आशिल्ल्याची संवाद करची न्हय अशी टिका रविशंकर प्रसाद हांणी केली. झारखंडात 25 जुलै सावन सुरू आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात 17 ऑगस्टाक व्हड मोडण घेतले. आंदोलनाच्या 24व्या दिसा आंदोलन करपी विद्यार्थी आणि सरकारामदीं भासाभास जाली. हे भासाभासे वेळार सरकाराक साबार म्हत्वाचे निर्णय फाटीं घेवचे पडले. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल भाजपाच्या कुशावती जिल्लो कार्यालयाचे उक्तावण केले. ह्या वेळार तांचे सयत राज्यसभा खासदार सदानंद शेट्टानावडे, प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक, गोंय विधानसभेचे सभापती डॉक्टर गणेश गावकार, कला आणि संस्कृती मंत्री रमेश दवणकार तशेंच हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. कुशावती जिल्ह्यात आसपावीत सांगे, धारवानोड्या, केप्यां तशेंच काणकोणा ह्या तालुक्यांनी हेर वाठारापरस उदरगतीचें प्रमाण कमी जाला. हे नदरेक आयिल्ल्यान ह्या चारूय तालुक्यांचेर खासा लक्ष केंद्रीत करून तांची उदरगत करप्याच्या दिकेन हो तिसरो जिल्लो सुचयलो अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी नमूद केलें. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज परवरीच्या मंत्रालयात नुस्तेकार आर्नोल्ड डिसिल्वा हांची भेट घेवन संवाद साधलो. आर्नोल्ड डिसिल्वा हांणी हालींच व्हिडिओ जारी करून नुस्तेकारांक आवाहन करतना ताटे आशिल्ल्यो कुल्ल्यो मारचे परस तांकां परत दर्या सोडून दिवचे अशें मागिल्लें. वंदे मातरम हे राष्ट्रगीत बंद करपाचे निर्देश दिवन काँग्रेस पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी ताचो अपमान केला आणि हे खातीर पक्षान जाहीर माफी मागची अशी मागणी वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी केली. दोन दिसांच्या गोंय भेटेर आयिल्ले काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी काँग्रेस फुडाऱ्यासयत बसका केल्या उपरांत पत्रकारांकडेन प्रतिक्रिया दितना बसकेंत घेतिल्ल्या साबार संकल्पाविशीं उक्तायली. एकवट ह्या नांवा खाला वेर्णा हांगा बूथ आनी जिल्लो समिती कार्यकर्त्यां खातीर आयोजीत सभेत सुमार 3000 काँग्रेस सदस्यांनी वांटो घेतिल्लो. पत्रकारांकडे उलयतना हे सभेत मुखेलपणान सगळे मतभेद आणि वाद फाटीं दवरून फुडारात भाजपा आड विधानसभा वेंचणुकेत पुराय नेटान आनी शक्त लावन झुजपा खातीर समेस्त काँग्रेस कार्यकर्त्यांक एकठांय येवपाचें आवाहन केलें अशें मल्लिकार्जुन खरगे हांणी सांगलें. राष्ट्रीय काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांच्या गोंय भेटे आदीं सुमार 108 काँग्रेसीच्या बूथ पावण्यावेल्या एजंटांनी पक्षाचो त्याग केलो. प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चौडणकर आनी आदले प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांच्या फुडारपणांतल्या वादांतल्यान ही परिस्थिती उप्रासल्या अशी चर्चा सुरू आसा. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या अध्यक्षतेखाला आयज राष्ट्रीय उद्देगीक कॉरिडॉर विकास आणि अंमलबजावणी ट्रस्टाची 3री बसका जाली. हे बसकेत देशांतली उद्देगीक साधन सुविधा, उद्देगीक मळाचो विकास आणि प्रगती विशीं चर्चा जाली.